ते म्हणतात की आपण सगळे मनशांक कॉन्फिडन्साक घेतिल्ले ज्या ज्या मनशांचो रवींद्र भवन ताजी स्टेज ऑडिटोरियम हाजे कडेन संबंद आहा तांकां कॉन्फिडन्साक घेतिल्ले ते म्हणटात तुमी बेश्टे येवन कोफुसांव केले म्हणटय हय 100% 100% ह्या दृश्टांच्या मिटिंगेन जो कितें वाद जाला पळय तो आमचे कडेन ऑडिओ रेकॉर्डिंग आसा दाखय किती वाद जालो सांगात किती वाद जालो सांगात सांगात देवदास साहेब सांगात किती वाद जालो तियात्री सॅटिस्फाईड नाशिल्ले ते कितलेशे चेअरमॅनाचेर तापल्या त्या दिसा जो बोवाळ जाला तो सगळो आसा बाबा ऐकून घे तुम्ही कितें म्हणटात आनी कॉन्फिडन्साक घेतलेला म्हणटा तुमी देविदास बाब काय ते काय फायनली त्यांच्यानी सांगले इन्फॉर्म केले कॉन्फिडन्सान म्हणजे कितें जालें थंय वाद जाला तियात्रिस्टां बरोबर तुम्ही म्हणटात इन्फॉर्म केले एग्री जाल ना तियात्रिस्टांनी सामके एग्री जावंक ना तशें ओके 100% एग्री झाले म्हाका फायनल राजेंद्र सांगात फायनली आमी ह्या परिस्थितीचेर आसात अभय आमी तियात्राची मिटींग आपयली अशें जावपाचें आसा कळ्ळें अमक्यो गोश्टी जाल्यो अमक्यो गोश्टी भितर व्हरून दाखयले तांकां जेन्ना फायनल कॉल घेतलो बंद करपाचो 2 म्हयने जावपाचे तेन्ना तांकां सगळ्या हे सगळे मिडिया भितर आसली सगळ्याक आपयल्ले यात पळयात आनी सगळ्या उजेड तांकां सांगलां हे अशें जाल्ल्यान आमी करपाचें गरजे शिवाय आनी मूळ मुद्दे काय नाका आशिल्ले मुद्दे घेवन आयले म्हणजे जे म्हजे कोतान सांगपा म्हणल्यार तुका सांगू टायम अप जाता म्हणून ठीक क्वेश्चन घेवन आयिल्ले न्ही ते खंयचे क्वेश्चन जाणना पोरू असेंब्लीन पळय क्वेश्चन भायर सरिल्ले तुका विचारपा त्याच प्रश्न घेवन आयिल्ले हाका खर्च कितलो आला ताका खर्च कितलो आला ना बिफोर यू कन्क्लूड अत्यंत महत्वाचो मुद्दो जो आसा पळय न्ही जेन्ना रवींद्र भवन उबें जाता न्ही थंयसर वेगवेगळ्या कला म्हणजे नाटक नृत्य संगीत म्हणजे हार्मोनियम आनी तबला वेस्टर्न म्युझिक हे क्लासीस सुरू जावप आसता त्यो 17 वर्सां जाली म्हणटा आतां रवींद्र भवन मडगांव त्यो कित्याक सुरू जायना थंय हो मुद्दो थंय आमी उपस्थित केल्लो अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो आसा महत्वाचो मुद्दा यस राजन बाब रिप्लाय टू दॅट तुका घटना खबर आसा रवींद्र भवनची हातून खंयच ना प्रोत्साहन देणे क्लासीस घेवच्यो म्हणून खंयच घटनेन मेन्शन केल्ल्यो ना आता आमी पसून जर घेतले जाल्यार आमकां डीएसीचे परमिशन एक्झिक्युटीव जनरल कावन्सिलाक पास करचें पडटलें डीएसीक धाडचें पडटलें डीएसी कडल्यान आयदर डीएसी मिनिस्टर किंवा सेक्रेटरी कडल्यान आमकां एप्रुवल हाडून करच्यो पडटात बेश्ट्यो जायना क्लासीस त्यो क्लासीस टीचर खंयचे हाडटले अपॉइंटेड कितें उलयता म्हणजे कितें काडले दुकानार अरे म्हाका 4 आण्या भिकणून दिले म्हणटा साखळे आता ज्यो क्लासीस चलता ते कोणी दिल्या अरे ऐकून घ्या आता तुका दुसरो भाग सांगता साखळे रवींद्र भवनात चलता राजीव कला मंदिरात चलता अब ऐकून घे ताजेर उत्तर बरोबर देविदास तू मडगांव पावना तुका मडगांवचे काय खबर ना हे फाटी हे उत्तर फाटी निकेतनाचे चित्रलेखा म्हणून नाटक बसयला नाटक कर रे अरे तुमचो मुद्दो कितें विद्यानिकेतन म्हणटा ते हातून ल्हानाचो व्हडलो जाला कळ्ळें ते सांगपा नाका अभय मडगांव सारख्या शहरान कळ्ळें तुका हे वेंदी बाबाकूय हांवें दिल्लें उतर आनी आमचो सावथ गोवाचे एमपीकूय धाडिल्लें कळ्ळें मडगांव स्टडी करात मडगांव इतल्यो क्लासी चलतात सगळ्यो 2000 जवळ आसपास हांव चेअरमॅन म्हणून उलयना एज ए आर्टिस्ट म्हणून उलयता कित्याक म्हजो तांचे कडेन संपर्क आसा तुमकां जर डेटा जाय कित्याक हांवें तांचे खातीर कशें करचें संस्था कश्यो टिकोवचे आर्टिस्ट कशें टिकोवचे गुरू कशें टिकोवचे कितें तांकां तूं बरे भशेन सांबाळपा जाय जे सरावंडींग चलता तेच आमी करपाचें ऑफकोर्स करपाचें कारण कशें आसा ज्यो प्रायव्हेट क्लासीस चलता पळय त्यो कदाचित थंय झोपडपट्ट्यान रावतल्या भुरग्यांक परवडच्यो ना जालें मरे ताजेर उत्तर आयका म्हजें तुका तेच म्हणून तुमकां खबर ना मडगांव सारख्या शहरान बाल भवने चलता थंय तुगे पेंटिंग डान्स म्युझिक सगळ्यो 30 रुपया म्हयन्या फी बाल भवन पणजेन बाल भवन चलता मागीर तूं आतां तुका सांगलें झोपडपट्टी भवन पणजेन चलता आसतना कला अकादमीन ज्यो क्लासीस चलता त्योय उत्तम चलता